Honorable members, the Honorable Speaker. श्री विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, बंद जावचे पयलीं एक 2-3 मिनटां पयलीं सुरवात केल्ली हांव उलयतालो डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. स्पीकर सर, स्टार्ट केल्लें तें अशें की त्या टायमाच्या सरकारान 16B हाडिल्ली, कित्याक रॅशनलायझेशनाच्या नांवान 7,17,00,000 स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची जमीन जी सेटलमेंट झोनान आशिल्ली ती ऑर्चर्डान घाली 2021 रिजनल प्लॅनान, आनीक 9,40,00,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटान घाली. सो हाजो अर्थ स्पीकर सर, गोंयांत जी जमनी असतात, जमनी म्हणटा त्यो आमकां इज नॉट ओन्ली प्रॉपर्टी, it is also an asset which we use at the time of medical emergency, we use it during financial crisis. ही आमी वापरतात. अशे मनशाक जर आपली सेटलमेंटान आशिल्ली जमीन दर फाल्यां पळयली की आपल्याक ती NDZ जाली नाजाल्यार ऑर्चर्ड जाली आनी ताजो डेव्हलपेबिलिटी जर उरना जाल्यार तो शॉकान मरपाचो, ही परिस्थिती आशिल्ली. सो त्या टायमाच्या सरकारान 16B म्हणटा तें हाडलें, कित्याक 4 वर्सां रिजनल प्लॅन जावपाचो आशिल्लो, हॉरायझन पिरियड 4 वर्सां उरिल्लो, आनी ताजे खातीर हें एक एनेबलिंग प्रोविजन न्याय मेळपाक जे अग्रीव्ड पार्टी आहात, ज्यांनी पयलीं आपल्यो जमनी सेटलमेंटान आशिल्ल्यो त्यो जमनी नॉन डेव्हलपमेंट जाल्यार कितें ऑर्चर्डान पडल्यो, हांकां न्याय दिवपा खातीर हें हाडिल्लें. हाजो 2019 भरमसाट दुरुपयोग जालो आनी तो दुरुपयोग जावन हे सभाघरान आवाज जालो. आवाज जावन हें बील हें जे 16B सेक्शन आहात तें आमी स्क्रॅप केलें. स्पीकर सर, स्क्रॅप करतना आमी ह्या सरकारान नवी प्रोविजनां एडॉप्ट केली. 16B रे 16B डिमांड केप एंड यू गेव अस एन एश्युरन्स that I am not going forward with 16B. Why did you give the assurance? Because we saw that there was huge irregularities and there was complete misuse of this section to convert lands. Speaker sir, so new enabling provisions were brought. These enabling provisions were 17 to 39A. Now they were designed for what? They were supposed to be designed to offer relief and correct the oversights which have happened during the regional plan. Speaker sir, now it is important that utilizing these provisions cannot be seen as a fault of the landowners. हें एक स्पीकर सर पळोवंक जाय. आमी खूब जाण म्हणटात कोणाची जमीन कन्वर्ट जाली, ताची जमीन पयलीं कितें आशिल्ली आनी ताणें कितें केली. आमी म्हणटात की ताणें हाजो वापर केलो ह्या सेक्शनाचो म्हणल्यार तो एक गिल्टी कसो जालो. पूण रेदर सरकाराची तें कर्तव्य जाता टू सी दॅट दीस sections are judiciously and prudently used. खंयच्या खंय ती वापरप ना. NDZ स्लोप्स कन्वर्ट करप आनी ते 17(2) नाजाल्यार 39A कन्वर्ट करप हें सारकें न्ही म्हणून सगळ्यांचो हाजेर आवाज जाता. स्पीकर सर, अशेंच एक केस आसा काब्राल, जी केस एक हेरिटेज म्हणून कंपनी आहा, हेरिटेज बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स म्हणून. हांव मुद्दाम हें सांगता, जंय म्हजी बायल एक पार्टनर म्हणून आहा आनी एक वॉल्फांग फर्नांडीस म्हणून तिजो पार्टनर आहा. आतां ना तुका सांगता कितें, तूं त्या दिसा काडिल्ली टॉपीक ही. बस रे. स्पीकर सर, ना एक कंपनी आहा हेरिटेज बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स म्हणून, जातून म्हजी बायल पार्टनर आहा आनी एक वॉल्फांग फर्नांडीस म्हणून तिजो पार्टनर आहा. Company is in the business of real estate and has many assets. Speaker sir, there has been a separation a year ago in which amongst many assets, एक asset जो आहा, जो कंपनीच्या नावार घेवंक नाशिल्लो वो पार्टनराच्या नावार घेतिल्लो आनी तो
18 वर्सां पयलीं घेतिल्लो आनी 18 वर्सां तेन्ना तो आरपीन सेटलमेंट झोनान आशिल्लो. हे सेपरेशना खातीर हो एसेट हे फेर्नांडीसाक पडलो. स्पीकर सर, आतां तो ते एसेट घेवन कितें करता तो ताजो प्रेरोगेटीव. तो रिलीफ घेता 17(2)त वो तो घेवन तशी जमीन दवरता, हें ताजें डिसिजन. म्हजें बायलेचें नांव तातूंत कंटिन्यू जाता रिकॉर्डान बिकॉज ऑफ टॅक्निकल एंड लिगल रिजन्स. हांव हें क्लॅरिफाय इतल्या खातीर करता कित्याक एक अशी कॅम्पेनची सुरवात जाल्ली की विजय सरदेसाय टावन प्लॅनिंग डिमांडाचेर चड उलोवचो ना कित्याक आणे आपलें काम करून घेतलां म्हणून हांव पयलीं उलोवंक भायर सरलो हांगा. स्पीकर सर, असो आहा की अशें जेन्ना एसेंब्लीच्या टायमार इश्यू येता आमी क्लॅरिफाय करप हांगाच ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. दीस इज द रायट फोरम फॉर अस टू क्लॅरिफाय. सो आतां कितें जाता की म्हजे बायलेचें नांव ताजेर आसा पूण तिका तातूंत कांय मेळना. ती फक्त सायन मारपाची. ती एसेट इज ऑलरेडी अलॉटेड टू द अदर पर्सन इन अ डिविजन. स्पीकर सर, आतां आमी उलयतना एक हें जाता की ही जी सॅक्शनां 17(2), 39A ही कित्याक हाडल्या? ही हाडल्या कित्याक रिजनल प्लॅनान ज्यो चुक्यो जाल्या त्यो करेक्ट करपाक. पूण रिजनल प्लॅन आतां कितें जाला? रिजनल प्लॅन 2021 हॅज आउटलिव्ड इट्स व्हॅलिडिटी. तो एक्सपायर्ड जालो 2021. वी आर इन द सेकंड हाफ 2024 स्पीकर सर. सो 2024च्या सेकंड हाफान जेन्ना आमी पावल्या तेन्ना आमचे राज्याचे डिमांड्स हेय वाडल्यात. दे इवॉल्वड स्पीकर सर. सो ताजे खातीर चड एरियाज डिवलॉपेबल जाल्या, नवीं शहरां डिवलॉप जाल्या आनी हांकां तुवें एडजस्ट करून घेवप, तांकां चड FAR दिवप, हें जर तूं तुजें कर्तव्य म्हणटा जाल्यार नवो रिजनल प्लॅन करप हो म्हाका दिसता सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की फातोर्डा जो म्हजो मतदारसंघ हो एक रुरो अर्बन मतदारसंघ, बट इट इज अ सिटी, so it is coming under planning area. If Fatorda is a city, I don't understand how Kalangut is not a city, or for that matter Porvorim is not a city, or for that matter Taligaon is not a city. I don't understand. If I am a city, if Fatorda is a city, then these cities have actually got population density which is comparable to us. They want better facilities like underground cabling, they want underground sewerage, they have got bigger buildings than us. So you'll have to make more cities, but you'll have to decide which are your cities. Why is the government shirking away from it? एक टायम आशिल्लो की गोंयांत फक्त 4 शहरां आशिल्लीं. तेन्ना फोंडें शहर पसून म्हणून धर नाशिल्लें. मडगांव, पणजे, वास्को आनी म्हापश्यां जालें ताजेर काबार. आज फोंड्या कंप्लीट प्लॅनिंग एरियेन पडलां. सो इट्स पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग एरिया. सो पोंडा इज अ सिटी. सो स्पीकर सर, आज Mantri, not only town planning minister, but he's also urban development minister. And these are coming as urban development areas. These are coming as areas where municipal councils are there. So why don't you make them municipal councils? तें जर तुवें municipal council केलें जाल्यार तुका ही बिलां हाडची पडची ना. ही जी बिलां हाडटा तूं जस्टिफाय करपाक तुजी हायर FAR ती करचीच पडना. तुका तूं सिटी म्हणून कर मरे. फेस इट. सो हॅव अ रिजनल प्लॅन. स्पीकर सर, इन द एब्सन्स ऑफ द रिजनल प्लॅन हें सगळें अशें जाता. आज तूं कलंगूट जर जेवपाक गेलो जाल्यार 3 मीटर रस्त्याचेर तुका वचचें पडटा रेस्टॉरंटान. थंय एक गाडी पासर जायना. वेरेज आमचे सिटीनी ती करूंकूच मेळना. 3 मीटर रस्त्याचेर तुका बिल्डींग बांदूंक मेळची ना. सो हें स्पीकर सर म्हाका दिसता हें गरजेचें. यूल हॅव टू फेस दीस एंड यूल हॅव टू डू दीस. स्पीकर सर, हें अपडेटींग द कॅटेगरायझेशन ऑफ लोकल बॉडीज म्हणटा तें फ्रॉम पंचायत टू अर्बन एरियाज हें म्हाका दिसता सरकारान तकलेन घेवंक जाय. आनी हें सरकार करना कित्याक तांचे लोकल MLAs जे आहा तांकां ती पंचायतीच उरिल्ली जाय. पंचायत उरतकच तांच्यान तो कंट्रोल तांचे कडेन उरता. सो सगळ्यो सिटीची सवलत जाय पूण कॅटेगरायझेशन पंचायत म्हणून जाय कित्याक इट इज इजी टू हें कंट्रोल. नाजाल्यार चीफ ऑफिसर येता, कायदे डिफरंट जाता. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर हें रॉंग. दीस इज रॉंग प्लॅनिंग. सो स्पीकर सर, हें आतां सांगचे पयलीं केन्ना केन्ना ODP रिजनल प्लॅन केलो. आतां रिजनल प्लॅनाचें आमी सांगलें की मिस्टेकी हा रॅशनलायझेशनान व्हडल्यो चुक्यो जाल्यो म्हणून. पूण रिजनल प्लॅन म्हणटा ते एक ल्हान एक्सरसायज न्ही, व्हडली एक्सरसायज. आनी येदी व्हडली एक्सरसायजीन चुक्यो म्हणटा त्यो जातल्योच.
इट इज नॅचरल दॅट मिस्टेक्स वील ऑकर. सो स्पीकर सर, ताजे खातीर एनेबलिंग प्रोविजन तूं हाडटा. सो चुक्यो हाडटना हांव आतां सांगूंक सोदतां, बाब दाजी साळकार आमी एक ODP केली आमचे मडगांव, फातोर्डा आनी पोंडा. एक रस्तो आहा फ्रॉम नेहरू स्टेडियम टू आल्नेम, वो 20 मीटर रोड, वो वायडन केला हांव आमदार आसतनाच, म्हळ्यार ड्युरींग माय टेन्युअर. एंड इट्स अ स्मार्ट रोड. ऑन आयदर सायड स्पीकर सर, इट हॅज गॉट डक्ट्स वेर ऑलरेडी utilities are there, like fiber optic cable, कितें सिवरेज, हें तें डेडिकेटेड डक्ट घाल्लो आहा. आतां आमी पयच्या ODPन आमी रस्तो तो 30 मीटर म्हूण दाखयला. सो 30 मीटर दाखोवन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो स्कोप टू इनक्रीज दॅट रोड. तो रोड डक्ट कितें मदीं घालतो रस्त्याच्या, ऑलरेडी रस्तो जाल्लो आहा व्हड. सो 30 मीटर दाखोवन जे लोकांचे प्लॉट आहा सायडीन ते सगळे त्रासान पडले. ते म्हणटा अरे आमी जमीन दिल्ली मरे, आमी जमीन दिवन तुजो रस्तो व्हड जाला, आतां तुमी हें करता काय म्हणून. सो आय वॉन्ट एन एश्युरन्स स्पीकर सर इन दीस मॅटर. तूं ताका ब्रीफ कर and it has to be assured that correction will be done. So he can't come back to 39A. मिस्टेक जाले ती, पूण मिस्टेक करेक्ट जावंक जाय न्ही. लोकांक कासावीस जाले. हे आतां मेन रोड ना, हांवूय नको कोणें केलो तो, पूण तो जाला तसो. ते काकोडकार बी सगळे आयले म्हजे म्हऱ्यान, अरे आमचो रस्तो 30 मीटर कसो दाखयलो काय म्हणून. आनी ईच ऑफ दोज पीपल आय हॅव गॉन टू देअर हाऊजीस. आमी करूंकूच नाशिल्लो डिस्कस, पूण जाला तो दाखयला 30 मीटर. सो स्पीकर सर, आतां आमी जेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात तेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर इन एडिशन टू दीस थिंग्स वी हॅव गॉट आमचे फातोर्डान एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून आहा. जें होलसेल फीश मार्केट म्हणटा तें कॅओस जाल्लें आहा. आनी हे होलसेल फीश मार्केट जाग्यार उडोवपाक हांवें आयकलां की बाब दाजी साळकारान मिटिंगूय लायल्या 8 तारखेक 11 वरांचेर. आतां स्पीकर सर, हांगा कॅओस जें जालां, मंत्री म्हाजें आयक, तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागीर उलया, हो आयकुचो ना आनी कांय जावचें ना फुडें. स्पीकर सर, हें जें SPDA होलसेल मार्केट आहा, हें होलसेल मार्केट आयकलां न्ही तुमी, कांय करना, आयकतात आनी कांयच करतात. हें अशें जाता स्पीकर सर. अरे मेंबर हांव आसून कांय जायना, मेंबर आसून जायना. तें हाका तुवें टेंडर काडपाक जाय. तुवें टेंडराचे कंडिशन अशें घाला की रिलायन्स अडानी नाल्यार अंबानी वचचो पडटलो. मातसो एक जस्ट आय एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट आय जस्ट हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन्स yesterday only, or I think 2 days back, to the authority that they should take it under them. All members who are there decide what you want, and instead of bringing further loss of revenue because nobody is taking it, do whatever you all feel fit, and make sure that you all earn money. My demand condition, all the tenders have been directed to be cancelled. No, I want assurance that it will be tendered immediately. I have said within the next 30 days. 30 days it should be tendered, and you all sit in the authority and decide whatever you all want and finish it off. स्पीकर सर, खूब कडेन अशें जाता की आमी अश्युरन्सां दितात हांगा. ना ना आयक, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हाका एक अश्युरन्स दिलें की खंयच्या हाजें जर दुरुपयोग जाला झोनींग प्रोविजन जाल्यार आपूण ताजेर जस्टीस करता, इवन परमिशन गिवन आय वील रेसिंड म्हणून. पूण स्पीकर सर, एक नारायण नायक म्हणून तुजे मंत्र्यानूच त्या दिसा ताजें रेफरन्स केलां, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान. ताणें व्हिडिओ काडून घाला की हें एश्युरन्स बरें दिसता म्हणून, पूण फाल्यांचो पेपर बरो येवपाक ताजे फुडें कांयच जावचें ना म्हणून. सो स्पीकर सर, जे मनीस प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावल्या ते आज अशें म्हणूंक लागल्या की बाबा तुमी कांय करचें ना, ह्या हावजान बरें उलयतात, उत्तर बरें मेळटा, पूण फुडें कांय जावचें ना. कित्याक ह्याच मंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिलें गेले खेपे इन द केस ऑफ दॅट अडोरा द गोवा प्रोविडंट पुरवनकरा की आपूण चॅक करतलो बी म्हणून. ताजे मागीर तुमी सगळी परमिशन दिली ताका. ताजे 2000 फ्लॅट येता थंय पुरवनकराचे, 2000 फ्लॅट, 200 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल ह्यो इन्स्टिट्यूशन, कितें थंय जायत आहा. सो आमी हांगा उलोवन सगळें जावन ताजें कितें तरी जावपाक जाय. द सॅंक्टिटी ऑफ द हावस स्पीकर सर हेज टू बी मेंटेन्ड. वी कॅनॉट जस्ट बी गिवींग एश्युरन्सीस हियर. आतां बाब युरी उलयता की हेरिटेज विलेज ती कोणटी चांद्रा, थंय तुमी प्रोजेक्ट पास केलो कितले 28 बंगल्यांचो. सेकंड होम्स घालपाक थंय येवपाचे आहा थंय लोक. आतां एक सायडीन हेरिटेज विलेज, हेरिटेज फेस्टिवल करुया म्हणटात, दुसरे सायडीन तुमी प्रोजेक्ट बंगले पास करतात, आनी थंय ते लोक एलाव करचे ना. ते त्रास यू आर इनवायटींग प्रॉब्लेम बाय डुईंग दीस. स्पीकर सर, कितल्योच केसी इल्लिगल हिल कटिंगाच्यो आयिल्ल्यो आहा. चड करून हांव जेन्ना जनता दरबार बी घेतिल्लो तेन्ना म्हाका तांणी सांगिल्लें लातांबारचें म्हणटा तें
पावरफूल हिल कटिंग चालू आहा. स्पीकर सर, सर्वे नंबर 296/2 लोकल्स कंप्लेन घाले म्हणटात पूण कांय जायना. तुजे पेडण्या TCPन स्टाफ कमी आहा. स्पीकर सर, इशू असो आहा की जेन्ना आमी टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात ते अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावचें न्ही हाजे खातीर आमी हें सगळें करतात. जी कितें सॅक्शनां हाडटात, जे कितें कायदे हाडटात हातूंत प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचो हो हेतू आसूंक जाय आनी हो हेतू जावपाक जाय साकार. तो जर जायना जाल्यार आमी खंय तरी चुकता. हांव मंत्र्या कडेन एक स्पेसिफीक डिमांड करतां की तूं कितें करता तें ऑल दीस एनेबलिंग प्रोविजन्स, इवन इफ यू मेक अ न्यू रिजनल प्लॅन इट विल हॅव मिस्टेक्स इन इट. It is but natural. See, now we have come across a mistake where that 20-meter road has been made 30 meter, with none of us being party to it. But it has been done. So mistakes will keep happening. But that doesn't mean you use this enabling provision till the end. You have to make a new regional plan. And that regional plan, I think you have to come clear on this in these demands today. Speaker, sir, now I'm going to the next demand, which is forest. Demand number 68. Speaker sir, private forest म्हणटी finalize करून notify जावपाक जाय. Now you are going to invite more wrath from the courts. Fines will come, extreme judgments will come. You do this once and for all. Speaker sir, काणकोणा लोकांक सांगला की तुमी ऑब्जेक्शन फॉर डिमार्केशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट तुमी करपाक पणजे येवप म्हणून आनी तांकां डेट दितात पणजे येवपाक. हे सगळे गरीब लोक ते काणकोणच्यान पणजे येवप म्हळ्यार इट इज लायक कर्नाटकच्यान गोंया आयिल्ले भशेन. सो तांकां म्हाका दिसता तुवें एक ऑफिसर थंय घालून तांची ऑब्जेक्शनां सगळीं कॉम्प्यूट करप आनी तें कितें तें फायनल करप. म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी स्पीकर सर टायगर रिजर्व जाल्यारूच ती साल्वार जाता, पूण तुवें कोटी रुपया वयर मोडला तो टायगर रिजर्व ना जावपा खातीर कोर्टान वचून. स्पीकर सर, आतां इतलीं वायल्ड एनिमल्स आहा गोंयांत 30% फॉरेस्ट कवर आसून पसून वी डोंट हॅव अ वायल्ड लायफ वेटरनियन. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड करतात सदां. आतां हांव मिनिस्टराचे नजरेक हाडूंक सोदतां. पोलें टू पत्रादेवी एक्सपान्शनाक 30 हेक्टर फॉरेस्ट लँड अफॉरेस्टेशन जातलें, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन जातलें आनी करचें हें तुमकां कंडिशन आहा. सरकारान सांगलें की आमी करता, पूण खंय करता? मध्य प्रदेशान करता. स्पीकर सर, गोंयचें रान कापलां आनी अफॉरेस्टेशन करता मध्य प्रदेशान. हांवें व्हडलो इशू केलो. इशू करतकर मुखेलमंत्र्यान म्हाका 8 ऑगस्ट 2023 एश्युरन्स दिलें की आपूण मध्य प्रदेशाचो प्लॅन ड्रॉप करता आनी गोंया करता म्हणून. आतां म्हाका मंत्र्यान सांगूंक जाय स्पीकर सर, हे 30 हेक्टर कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन तुवें केलां जाल्यार खंय केलां, करपाचो आहा जाल्यार खंय करपाचो आहा हें तुवें सांगूंकूच जाय, कित्याक हें तुमचें अश्युरन्स आहा 1 वर्सा पयलींचें. स्पीकर सर, आतां झाडां कट करप हें चालूच आहा. आतां एक काशीनाथ शेट्ये हो जो एक्टिविस्ट आहा ताणें सांगला की चिंबेल फूल टू झाडां चॉपिंग चालू आसली शेनवार आयतार. सो म्हाका दिसता ताजेर तुमी कितें तें करपाक जाय. स्पीकर सर, 2014 4,000 झाडां कट केल्लीं ओल्ड गोवा बायपासा खातीर आनी सरकारान 14,000 कॉम्पेन्सेटरी झाडां रोयतले म्हणून सांगिल्लें. आतां अशें जालां की हांवें एक क्वेश्चन घालो GSIDCक की तुमी कितें केलां काय म्हणून, जाल्यार GSIDC म्हाका उत्तर दिता की 64.37 crore आमकां NHAIन दिवंक जाय म्हणून. हाचो अर्थ कितें की 14,000 झाडां रोवपाक 64 crore लागता. आन्सर कितें जाय समजना म्हाका स्पीकर सर. And there is some sort of a big mismatch between this number 1 and 2. And we are getting answers which look like cock and bull stories here. Speaker sir, हाचो अर्थूच ना, एक फकाणाशी दिसपाक लागलें. Speaker sir, from the year 2019 till 2024, Forest Department has issued permission to cut around 70,142 trees in the state. In return, 207,737 trees were supposed to be planted. Currently, 91,000, which is only 44% of the trees are alive. So even if these people have planted, their trees have died. So see the fun, Speaker sir. They are cutting the trees. They are saying we are planting, we are doing compensatory afforestation, and those trees are dying. 50% of them have died. 56% have died. So this is a eyewash. This whole thing, what the department shows that it is doing, has become an eyewash. Speaker sir, GMR हांवें पयर विचारलें की बाबा तुमी कितें केलां ग्रीन बेल्टाचें.
फॉरेस्टाकूय क्वेश्चन घालो. फॉरेस्टान 2 RFO धाडले रोखडेच GMRच्या हातून. थंयच्यान आमकां कळ्ळें कांयच करूंक ना. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिलें की ना आमी आतां कोणाक विचारता म्हणून. म्हाका भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा स्पीकर सर की एक कन्सल्टंटाक काल कॉन्टॅक्ट केला दिल्ली आनी ताका ताजे कडच्यान इनपुट्स घेतात आतां कशें हें ग्रीन बेल्ट करप तो ग्रीन बेल्ट कितलो एरियेचो इट इज फॉर 693 acres. Speaker sir, you have to understand the gravity of the situation. 1 acre is 4,000 square meters. 693 acres ग्रीन बेल्ट जावपा जाय आनी तो करूंक ना. आनी आतां हें न्हिदून उठल्या आफ्टर एवरीथींग आफ्टर आय पॉयंटेड इट आउट इन द हावस आनी आतां सोदतात कशें करप तें. दिल्ली विचारतात कन्सल्टंटांक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट वर्कर्स वायल्ड लायफ रेस्क्यू स्टाफ म्हणून जो आहा तांकां डेली वेज 544 रुपीज दिवन दवरतात म्हळ्यार 14,000 रुपया पर मंथ. स्पीकर सर, हे सगळे म्हळ्यार वेनमस स्नेक्स डेंजरस एनिमल्स दे हॅव टू डील विथ देम. सो तांकां तुवें सॅलरी बेनिफीट वाडोवपाकूच जाय. 14,000 आज खंयचीच हें करूंक शकना जगूंक शकना. स्पीकर सर, सिनियरिटी लिस्ट फॉरेस्ट गार्डांचे मॅन्युपुलेट केलां डिपार्टमेंटल स्क्रिनींग कमिटीन अशें म्हणून म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा. तूं ताजेर इन्वेस्टिगेट कर हे इशू. Speaker sir, daily wage workers are working for years in the forest department. They have to be regularized. These workers are from all across Goa. Speaker sir, now I am going to women and child. Demand number 58. Speaker sir, ह्या मेयान हांवें एक इशू घेतिल्लो वेरीन आंगणवाडीन प्रेग्नंट आनी लॅक्टेटिंग मदर्सांक. हांव मातसो इंटरव्यून करता कित्याक तुवें जो विशय घेतलेलो एंड व्हेरीफाय केल्ले तुवें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्लें दॅट वॉज नॉट करेक्ट. Somebody who had given you the information was wrong because whatever they are doing, I have cross-checked not once, 3-4 times, and No, also. but it was within the expiry period. When you had said it also, you were right because it was not June. Your expiry was But happening within in June. 6 months minimum. Yeah, so that was all right. Now the point is, when I asked that for the tender document, file notings, work order, and bills of this, I asked a question. They are giving me the answer. Details of tender documents, work orders with regard to supply of micronutrient fortified, ready to cook premixes under supplementary nutrition are available on the Government of Goa e-procurement website. How can you give this answer? Or I am asking details about this tender. Will that be on the procurement website? So Speaker sir, the people who are answering are just taking it lightly. At least me, you all don't take lightly. I read these things. Huh? Speaker sir, then I have to say it's a possible scam. Then why are you giving me a wrong reply? And then you all get angry when I say scam because they say it comes in the paper there. It's not like this. You all force us to say all these things. But anyway, Speaker sir, the minister is well aware of what is the trend in the world. Eating processed foods has changed to whole foods that are home cooked. This has become the trend in the world. But in India, we are moving towards processed foods. So this Vikasit Bharat is taking us backward, reverse. It's not forward. The whole world is saying eat whole foods at home, home cooked. We are eating processed foods, fortified things. What is this? Just because Niti Aayog is pushed for packed foods instead of raw ration, union government, state government, everybody is blindly implementing this. Nobody is using their own heads. Speaker sir, एक आर्टिकल आयलें नवीन टायम्साचेर तातूंत सांगतात ते 11,745 mothers during the implementation of this scheme they were given what is this packed foods. Each packet cost 200 rupees online. So total cost of one packet itself is 23 lakh rupees per month, 2.8 crore per year. Since you are giving 4 different items, it is coming to 11 crores. Just see this, 11 crores. For 11 crores, you will able to supply 30,000 women with 5 kilos of wheat flour and 5 kilos of millets. Your chief minister is talking about ladu of millets. Give it to them. For 11 crores, you will be able to give 30,000 people. Here you are giving 11,745 people. Same money you could have given better food to them. So look at that option, Speaker sir. And in that article, they say that you have praised the Maharashtra government, which has implemented this successfully. But the report titled Evaluation Study of Take-Home Ration implemented by Women and Child Department, Government of Maharashtra has stated that poor taste of the take-home ration contents is another major complaint
because of which many beneficiaries have stopped consumption. This is on the report. So don't give Maharashtra government credit for something which they themselves are not agreeing to. Speaker sir, there are these women NGOs, shelter homes they are running. There is Bailanso Ekvot. And this Auda Viyagas runs one-stop center at South Goa. It facilitates access to integrated range of services including medical aid, police assistance, legal aid, case management, psychosocial counseling, and temporary support services to women affected by violence under 100% centrally sponsored scheme. Speaker sir, तांकां पैसे दिवपाक आसा तूं 58,49,817. माननीय आमदार बाब दिगंबर कामत तिका वळखता, तिच्यान 58 लाख पेंडींग दवरूं येता, जातलें तिच्यान, दुकान बंद करून वतली ती. यू हॅव टू पे देम ऑन टायम. स्पीकर सर आनी एक आहा एडवोकेट एमिडियो म्हणून, ही रन्स अ वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमन इन बांबोली. यू आर ओईंग हिम 34.53 lakhs. स्पीकर सर अशें करून इतली पेंडन्सी दवरून जायना. दीस पीपल वील गेट फिनिश्ड. So if you can't pay their these NGOs, then you have to accept your failure. From where will they get funds? Speaker sir, Women and Child Commission. Not a single suo motu case has been initiated by this commission. Speaker sir, in Kolwale jail, male staff were entering female prisons. Who is saying? I am not saying this. It was said by the Human Rights Commission, also run by a man. It is presided over by a man. So the man says men are going in women prisons. And what is the Women and Child Commission doing about it? So we asked an LAQ. What do they say? We are not aware. Are? If we become aware of this by reading in the newspapers, how you are not aware? Speaker says the Women Commission conducts hearings on Mondays. Answer given is a patient hearing is given to the distressed woman by the chairperson on the fixed day, into bracket Monday for visitors. So in other words, if you are distressed on a Tuesday, then you have to wait for 6 more days to have an audience. What type of a commission is this? You have to be more regular about this, Speaker sir. Speaker sir, now let me talk about Grah Aadhar. Grah Aadhar, every one of us is making a demand ki 2,000 चे 3,000 करचे म्हणून. Anik, that they are not receiving in on time. And time are कित्याक येना म्हणून तुमकां विचारल्यार तुमी सांगता no funds. अरे एक सायडीन मुखेलमंत्री सरप्लस बजेट अनाउन्स करता आनी दुसरें तुमी बायलांक आमच्या आवयांक आनी भयणांक दिवपाक पयशे ना तुमचे कडेन पातीशेड तुमी. तो पयशे घाले खंय तुमी? स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी. आतां ही लाडली लक्ष्मी म्हणटा कितें? आमी एक टायमार म्हणटाली डावरी स्कीम काय म्हणून, नाजाल्यार अनमॅरीड भुरग्यांक पसून दिया म्हणून. पूण स्पीकर सर, ते कितें जावं तांचेंय सारकें बेगीन क्लियर जायना. विच एवर वे यू वॉन्ट टू क्लासिफाय इट. So Speaker sir, Anganwadi workers, now I am coming to. Speaker sir, एक अंगणवाडी वर्करांचे एजिटेशन जाले आनी एजिटेशन जावन ते लास्टाक सगळे आमदार बिमदार पडून एश्युरन्स घेतलें एसेंब्लीन आनीक तांकां एजिटेशन काबार केलें. पूण ह्या वर्करांक ट्रान्सफर केले टू अदर सेंटर्स. स्पीकर सर, द वेजीस फॉर द टर्मिनेशन पीरियड वर नॉट पेड टू देम. देअर सर्वीस इन्क्रिमेंट हेज बीन केप्ट ऑन होल्ड. They were on hunger strike for 49 days. Speaker sir, आता हांवें आयकलां ते भशेन BJPचे थोडे वर्कर हांकां अकोमोडेट करपाक तुमी रिटायरमेंट एज रिवायज करून 62 years केली. वर्कर्स वेर रिटायर्ड ऑन 30/4/2024. म्हळ्यार 30 एप्रील 2024 तांचे ती रिटायर जाल्ली. पूण तांकां कसलेंच कांय सँक्शन लेटर ऑर्डर बिर्डर दिनासतना तांकां अशीच दवरली. सिमिलर केस ऑफ दॅट तांबोस्कर आनीक तांकां मागीर एक्सटेंशन दिलें. पूण जी एजिटेशनान आशिल्लीं तांचे वेजीस हॅव नॉट बीन पेड इन टायम. समटायम्स इवन 2 to 3 months दे हॅव नॉट बीन पेड. स्पीकर सर, हे सगळे इश्यू पळयतना आतां आय एम कमिंग टू अर्बन डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंट म्हणटा तातूंत मेजर इश्यू म्हणटा तो स्मार्ट सिटी. आतां स्मार्ट सिटी म्हणटा ती हांवें एकदां सांगिल्लें, स्टुपीड पीपल स्टार्ट मेकिंग स्मार्ट सिटीज. The cities can never be smart. Although stupid people will not also become smart. So Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्री will agree with me that smart city has been a big disaster. And even if you don't agree with me, it is there to be seen. Speaker sir, however, आता floods जाता म्हणटा तातूंत I have heard that water resources has taken on execution agency, namely the
flood mitigation and pumping station at Mala. It stands completed. हांवें आयकलां ते भशेन हें काम बरें जाल्लें आहा आनी फ्लडिंग मळान हे वर्सा जावंक ना अशें म्हणून हांवें आयकलां. आय होप दीस इज ट्रू. बट बाय एंड लार्ज इफ यू सी wherever the roads have done, the roads have gone. And सगळें जर पळयलें जाल्यार फ्लडिंग खूब जाता. बिकॉज 5 मिनटां. सो फ्लडिंग जेन्ना अपस्ट्रीम जाता तेन्ना उत्तर स्मार्ट सिटीचे कितें सांगता की ना आमी थंय काम करूंकूच ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें? इट इज लायक GMR. टुमोरो देर इज फ्लडिंग इन पेडणे. ते म्हणटा कितें ना आमी थंय कांय करूंक ना. पूण आरे तुमी वयर दोंगर कापलो म्हणून सकयल फ्लडिंग जाता ते तुमी एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. सो तसलें जालें स्पीकर सर. एक मिरामार बीच स्मार्ट सिटी वर्क हाजे आमी क्वेश्चन विचारलो. उत्तर कितें येता? सर, अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन नो प्रोजेक्ट हॅज डिटेरियोरेटेड. It is to mention that the completed project they are handed over to respective government departments. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? You spend the money, you make money and complete the project. But after that you are not responsible for the project. Speaker sir, this is a very smart move. No doubt you call yourself a smart city. Speaker sir, आनी मंत्री म्हाजें हें आयक. हें तुका सारको शॉक जातलो. हांवें आयकलां, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा. 250 कॅमेरा घाले स्मार्ट सिटीचे. कितले पयशांक? 250 कोटींक. आं? 1 कोटीक 1 कॅमेरा. हें आयकून म्हाका काच्च जालें. मिस्टर विश्वजीत राणे मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. And please tell me, because I've got figures with me. Speaker sir, आता तुम्ही संजीत रॉड्रिक्स हाडला तो साल्वेज करपाक, पूण तोय बी तो मनीसूच. तो कितले म्हणून साल्वेज करतलो? ताका हाडला लेट आनी हाडला तो बावडो कितें तरी इल्लें कितें करून तुमचें राखून दवरतलो. गोंयचे ऑफिसर नाशिल्ले, कोण भायले आयले गेले, सगळे खावो पिवो मजा करून गेले. आनी म्हाका हें आयकूंक येता तें हें जर कॅमेराचेरूच जर तुवें धरलें. इंडिपेंडंट बॉडी आं? Are it may be, but under urban development it comes. If I don't raise the issue of 250 cameras for 250 crores, आमी करप कितें स्पीकर सर? जीप धरल्या म्हणटले म्हाका लोक, गोंयची जनता पळयता ती. सो स्पीकर सर, आतां हांव पळयता ते बरें, पूण ते बी सांग कितें इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून डायरेक्ट म्हाजे अंडर येना ते. तूं सांग मरे, ते तूं सांग. डिसिजनां बी कितेंच घेना. ते इमेजिन पेंजीम ते तूं बी इमेजिन कर ते अशें जालें म्हणून ते. स्पीकर सर, आता मंत्री इमॅजिन कर म्हणटा. इमेजिन म्हाकाच करचें पडटलें, कित्याक म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार ना ते इमेजिन पेंजीम. आतां तुवें बी इमेजिन कर ते कितें जालां ते. स्पीकर सर, आतां आनी एक इमॅजिन करपाची खबर सांगता म्हाका. मडगांव एक फेस्त जाता. फेस्ताक सोपो आयलो 17 लाखाचो. आयकत तूं आतां मंत्री? दीस इज नॉट इमॅजिनींग, दीस इज अ ट्रू स्टोरी. एक ऑफिसर ते 17 लाख घेवन गेलो. ताणें ट्रेजरीन घालपा जाय ते आपल्या बॉल्सांत घालून घेवन गेलो. कितें रे? आनी तो पयशे परते हाडून दित ना आनी सरकार ताचेर कांय करना. आनी आतां अरे बाबा पुता करून ताणें 3 लाख हाडून दिल्या. अरे 17 लाख लोकांक सोंपो लायिल्लो तो बॉल्सांत घेवन तो चलून गेलो. हे कसलो सरकार तुमचो? हो ठणठण गोपाळ सरकार म्हणटा तुमचो. स्पीकर सर, हे चीफ ऑफिसर आसता. हांवें एक मडगांव चीफ ऑफिसराचें हें काडलें, केस लोड काडलो. लास्ट 3 years he has heard 280 cases. 280 cases were filed. 253 are ongoing. कित्याक इतलो पेंडिंग आहा? 280 च्यो 253 पेंडिंग आहा. Speaker, the chief officer presides on Monday, Tuesday and Thursday from 3:30 p.m. onwards. This time is not sufficient to clear the case. Murmugaon, 189 cases filed in 3 years, 102 are pending. Mapsa, 153 cases filed, 84 pending. हांगा तरी म्हापशां तरी मातशें कितें जाता दिसता फास्ट. पूण हें कितें? वाय दीस पेंडन्सी? सो दीस चीफ ऑफिसर्स, आय थिंक दे हॅव ब्रॉट ऑन हें कितें तें ड्युअल चार्ज. कितें म्हणटा रे ताका तें? एक्स्ट्रा कितें तें? एक्स्ट्रा कितें तें? एडिशनल चार्ज. सो एडिशनल चार्ज म्हणून हाडटा. अरे सिव्हील कोर्टा परस चड टायम लागता चीफ ऑफिसराक सादी कंप्लेंट क्लियर करपाक. कित्याक हाडल्या तुमचे चीफ? वेर इज द अकाउंटेबिलिटी? आय थिंक मिनिस्टर हॅज टू मीट दॅम. स्पीकर सर, आता पेंडिंग ड्यूज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 11/7/2024 मेरेन
38 crores pending ha. 16 crores from house tax alone. What is the government doing to recover these dues? Kidding. What is the government doing? It is your job to recover the dues. What are you all doing? Speaker sir, एक minute. Dues भी सांगता का तू बेल मारता, मचे रहो. MMC infrastructure. Speaker sir, multi-level car parking म्हणून झाले. आमकां दिसलें आतां BJPन वचून बी लोक आतां येतले काय म्हणटे. अजून कांयच जायना. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग रिनोवेट जावंक जाय. आतां भंय दिसता आमकां ती खळ करून पडत म्हणून. ती मेंटेन जायना. स्पीकर सर, सोंसोड्याचेर आमकां सांगलां की MMC has been directed to establish 2 biomethanation plants, 15 TPD, 20 TPD. By 8th of September, कुस्कूट जावंक ना कांयच. पूण आमकां आन्सर अशें दिलां, 1 म्हयनो उरला. प्लांट खंयच्यान येतले, स्वर्गांतल्यान देंवतले जाल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, गार्बेज ट्रक म्हणटा तांकां मेंटेनन्स जाय, ते मेंटेनन्स जायना. इल्लिगल गाडा, रिक्षा वेंडर कितलेच जाल्ले आहा. आमच्याय मतदारसंघान जाले आनी तुमचे पार्टीचे लोक पयशे घेवन थंय घालतात आनी म्युनिसिपालिटी मागीर ताजेर एक्शन घेना. स्पीकर सर, कितले बिझनेसीस आर ऑपरेटिंग विदाउट ट्रेड लायसन्स. हें विचारपाक गेले जाल्यार हांचे कडेन कांय ना. स्पीकर सर, हांवें आयकलां ते भशेन मडगांवान पसून डिव्हिजन 6 एक 24 गाडे कोंकण रेल्वे स्टेशन फुटब्रिजा कडेन अलॉट केल्या विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल. 11च गाडे आशिल्ले. एडिशनल 13 गाड्या आयल्यात इल्लिगल लोकांक एकोमोडेट करपाक. मिनिस्टर इन्व्हेस्टिगेट करतलो हें काय आमदार तुमच्या पार्टीचो आहा म्हणून विजय उलयता ओगी रावया म्हणटलो. स्पीकर सर, आनी एक इशू आहा म्हणटो पार्किंग. पार्किंग रस्त्याचेर जाता. लायसन्सीस आर गिवन टू हॉटेल्स along the main roads. No parking is being seen. स्पीकर सर, हें अशें खूब कडेन चल्लां. कब्रस्तान म्हणटा तो लॉंग पेंडींग इशू. सारको जाता म्हणटात पूण कांयच जायना. डॉग शेल्टर स्पीकर सर, डॉग शेल्टर मडगांव इज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डावन बिकॉज they have not been paid their dues. Population of stray dogs is growing again. I told you all to take help of that lady from Parra. That day also I told the minister and chief minister. Speaker sir, also issue आहा की fees that are collected. आता आमी कडेन हें केलें क्वेश्चन घालो कितले एक घरांकडच्यान तुमी फीज कलेक्ट केले काय म्हणून. ओन्ली 10 हाऊसेस आउट ऑफ 253. सो कितें आतां सांगपाक कितें. सो दॅट मिन्स तुगेले फक्त 10च लिगल आहा आनी 243 इल्लिगल आहा. दीस इज इन कॉम्बायन हावसिंग बोर्ड. स्पीकर सर, आनी एक आहा की 1 person is paying house tax for 13 houses in one slum area. So is he a dada owning 13 houses? This is all indicative. These are questions we have put and we have got these answers. Speaker sir, एकूच एप्लिकंट पूण ओनर डिफरंट अशें जावंक शकता. म्हळ्यार तो ते स्लम म्हणून घेता आनी तो भाड्याक दिता आनी दीस इज लेजिटिमायज्ड. स्पीकर सर, मोबायल टावर्स, इतले आमचे मोबायल टावर्स मडगांव आहा. तुका हांवें क्वेश्चन घालो कितले तूं जोडटा काय म्हणटा तूं, कितलो तुका रेव्हेन्यू येता. तूं म्हणटा नील म्हणून. म्हळ्यार तो रेव्हेन्यू येता तो वता कोणाच्या बोल्सान. कसली अंदाधुंदी. स्पीकर सर, आतां एक हें केल्लें कितें केल्लें म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की सोशल सायन्सीसान हायेस्ट मार्क जो मेळटा ताका अशें 21 भुरग्यांक आमी 1,000 रुपया दितले म्हणून. सादे भुरग्याची केस घेता. आतां कितलोच तेंप जाला तें दिनात आनी सरकार म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून. 30,000 रुपयांक सरकार पातीशेर पूण 250 कोटी कॅमेराक पडटा. सेम सरकार. हे सरकाराची परिस्थिती. स्पीकर सर, आनी एक क्वेश्चन आहा हांवें विचारलेलें हें कितें काय म्हणून स्ट्रे डॉगाचें. तुमी म्हाका आन्सर दिला. एक्सपेन्सीस टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज शोन एज नील फॉर लास्ट. डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार कितें. आय डीड अंडरस्टँड दीस. कितें मारून त्यो शेपड्यो मेजपाच्यो कितें तें. स्पीकर सर, शेपडे मेसपाचें म्हाका खबर ना. म्हाका ते बट आन्सर तुजें म्युनिसिपालिटीचे उलयता तो. ना डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज द आन्सर गिवन बाय UD. This looks like this. I myself am saying on the floor of that. This looks like a. I'll tell you one more. No, one more thing. This looks like a ridiculous answer. I will Ridiculous answer. So I'll give you one more. There is a expenditure shown towards a pound keeper. Speakers are saying that the figures are varying from 6 lakhs to 9 lakhs a year. Now I am an associate member of the Margao Municipal Council. I have never seen a cattle pound in Margao. They are spending 6 lakhs to 9 lakhs on whom?
There is no cattle pound only. Yeah, this is not a ridiculous answer. This is something which is coming from the skies, mare. So, Speaker sir, हे जर सगळें पळोवंक गेलें जाल्यार अंधाधुंदी फूल चल्ल्या. फोंड्या म्युनिसिपल मार्केट म्हणटा तें इश्यू रिजॉल्व जावना. गेले लास्ट 6 वर्सां जाल्लीं. मुखेलमंत्री सांगतालो आपूण 6 म्हयन्यांनी इश्यू सॉल्व करून दिता म्हणून. कांयच जावना. कॉम्प्लेक्स हॅज बीन रेडी फॉर 10 years. Only 20% of the space is occupied. Internal structure is deteriorating. Golden Jubilee signature project म्हणतो Ponda municipality next to the Sun Grace Hotel is pending for 8 years. It's become a white elephant. A MLA has come into BJP, nothing is happening. Speaker sir, Kanakon, pay parking and Palolem beach. ते आतां पे पार्किंग म्हणून लायला. ताका स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. लोक एलिगेशन आहा की थंय बी आमचे सोप्या भशेन ओव्हरचार्जिंग चलता म्हणून. आनी गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे पॅसेंजरांक पावयतात तांकां हो पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर हॅरेसमेंट करता म्हणून म्हाका हे जनता दरबारान केस आयिल्ल्यो प्रॉब्लेम. स्पिकर सर आनी खूब आहा पूण आज आमचे मित्राचो मूड बरो ना म्हणटा हांव हाजेरूच इतल्याचेर काबार करता. थँक्यू स्पिकर सर. Jennifer Mansura. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for today. Speaker sir, if we want to give equal opportunity to all children, especially the ones who come from economically weaker sections, our aim should be to provide an environment, a good environment for them in the Anganwadis. More focus needs to be given to their education, the sanitization, nutritious food and stuff. Speaker sir, I have 13 Anganwadis in my constituency, and my suggestion would be, before giving any permission to start these Anganwadis in the state, an inspection should be carried out to see if the structure in which the Anganwadi is going to be has a proper roof, separate washrooms for children, and only then permission can be given, and also a separate area for cooking, because most of these Anganwadis run out of small private homes and there is no adequate infrastructure for the children, which means that the children are not safe in those Anganwadis. And a periodic audit or check needs to be conducted to inspect the same for the children. Another point I would like to make, Speaker sir, is the rent that is given to these Anganwadis is not sufficient. In the villages, the rent is 2,000, and I think in the cities it's about 6,000. So with this, with 3,000 rent, I think it's not possible for them to operate. It's very difficult to get even a room for rent with this amount. So in Talegaon Panchayat, we help them with an additional amount of 1,000 per month, so just so that they could tide over for this rent. Similarly, the salaries also of the Anganwadis workers need to be increased. At least it should be on par with minimum wages. If the government could consider this favorably, it would be of great help. Speaker sir, also millets have been introduced in the Anganwadi, which is a very good option and very good for health. Our Honorable PM also is promoting millets in a very large way. But there have been some complaints about millets that are being provided. The Honorable Minister may please check on this. And also reintroduction of pulses. Now I heard that pulses have been stopped. So I'm not very sure whether it's true, but the Minister could kindly look into this and reintroduce pulses into the diet. Speaker sir, also I would like to thank the Honorable Minister for sanctioning Ladli Lakshmi schemes for Talegaon constituency. Though the number is not very big, but I would like him to consider an additional sanctioning of additional amount of Ladli Lakshmi schemes to my constituency. Speaker sir, there have been some delays in sanctioning of this amount, and they have come from various different reasons. So upon request of the government, I have received a list of 41 incomplete applications. 21 applications are closed due to non-compliance, and 12 cases where applicants have not submitted bank details. Similarly, even with Grey Aadhaar, there are about 317 applications which were closed due to non-compliance, and 464 on hold due to various reasons such as house not traceable, invalid Aadhaar number, home closed during the assessment. Now, considering that there are such large numbers with all these observations, I would like to request the Minister to provide the contact numbers, if possible,
to me so that I can have the panchayat or the ward members go to these houses and resolve these issues, because some of these issues might be really small. Or maybe the Department of DOIT can send an SMS to each and every registered number, informing them about the queries and informing them about the details that have to be submitted for them to be applicable to receive these schemes. Honorable Minister may kindly look into this and please clear the dues. Speaker Sir, demand number 55. There is a need to increase development grants towards municipalities. Say previously the amount dispersed to municipalities was about 5 CR per financial year, and now it has been reduced to only 3.7 CR, which is insufficient, especially for Panjim being the capital city, and also Talegaon, which is included in this corporation. I would request the minister to please look into it so that they can meet their daily expenses and carry out a few development works. Also, there's a need to increase the strength of qualified engineers. Currently, there's one engineer that is being shared by 2-3 municipalities, and that causes a lot of delay in works. Speaker Sir, initially the Sulabh toilets were under the purview of the municipalities, but now under recent notification, these works are supposed to be taken up by the PWD. Now this has caused a delay in existing works. For example, a proposal for Sulabh toilet was decided at Santinis, but it has taken over almost 1.5 years to get a quality certificate. The department also needs to undertake a holistic approach while developing the city, taking the local bodies into confidence, which is very important. So a lot of development works of the government have been undertaken in the city to boost tourism, etc., but without making adequate infrastructure to meet the, especially to meet the provisions of parking, which has actually caused a havoc in the city. Speaker Sir, demand for forest. Today I stand before you to highlight the importance of forest, and there is an urgent need to protect the environment. Recent articles and reports which are highlighted major landslides and floods in various areas and various parts of India, and all this is happening due to the major deforestation which has led to soil erosion. We need to all stand together to protect the rich biodiversity of the Western Ghats and need for its conservation. The government needs to revisit the Gadgil report, which is very detailed on how to preserve and save the Western Ghats. He is the same person who had predicted the report of the predicted the Wayanad tragedy well in advance. As legislators also, I feel we need to take a stand on what's best for our state. I request the Honorable Minister to notify the Tiger Reserve. Tigers are among the most threatened species on earth, and the need for a dedicated tiger reserve is very critical because this will amount to preserving the entire ecosystem. Declaring the tiger reserve will also protect a wide range of flora and fauna which are endemic and endangered. By doing this, I think we will send a very clear message of our commitment towards the environment protection. A couple of days ago, the Centre has issued a fresh draft notification to declare over 56,800 square kilometers of the Western Ghats across 6 states, including 108 villages in Goa, as ecologically sensitive areas. The Centre has invited suggestions and objections for the same for a period of 60 days. I urge the government to send its suggestions in favor of protecting our forest, and it's a very important step towards conserving India's rich ecological heritage. Thank you, Speaker, sir. Delilah Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demand listed for the day. Regarding women and child development, very important is the time period. आता एक form, एक application of Griha Aadhar or Ladli Lakshmi inward केले. From the date of inward, what is the time period of sanction? That I think
honorable minister should tell in his demand कितले दीस लागता कितले म्हयने लागता to sanction ना जाल्यार ती पडलेलीच आसता application till somebody from the office comes and hunts for it आनी खूब पावटी इनकम्प्लीट म्हणून दवरतात आनी थंयसरूच दवरतात सो the inward clerk should check that all the documents are there before taking the documents. Till then you should not take only, otherwise it becomes unnecessary delay in sanctioning of that application. Secondly, I think you all should coordinate with the social welfare department. I'm again repeating what I had spoken to during DSS social welfare demand. जेन्ना एक महिला विधवा जाता नाजाल्यार ती I mean then she from Griha Aadhar she goes to ask for DSS scheme and at that time your department should not ask for cancellation. So DSS and the minister has already told cancellation poileच करचे न्हू when the widow asks for grants under DSS scheme. Regarding Anganwadi schools, ते पहिले आमकां आमच्या बायलांक see this food is specially given to pregnant ladies or nursing ladies and that's a time when they should get nutritious food. पहिले तांकां नाशणे मेवताले मूंग मेवताले गंव मेवताले रायस मेवताले दाल तूर दाल मेवताले आनी आतां तांकां सगळी ती पॅकेटांनी पावडर मेवता. I think audit has to be done. How many ladies are taking that packeted food? Nobody wants your packet food with preservatives. That's the time the lady, the baila, mahila, she needs nutritious food to feed her baby. I think what the government has done, giving that packet food with preservatives and God knows what powder it is, millet, whole food millet, पहिले दिताले तो हेच दिवचे आमचे महिलांक भयणीक ते नाशणे मूग ते साकांनी येताले तेच बरे हे पॅकेटांनी don't give them any preservatives. At least do an audit of how many ladies are taking it. See how many are lying waste over there. They don't want millet powder. They don't want that. Nobody wants powdered these. They want whole food. So please look into it. Secondly, the rent. 2,000 मेवता तांकां आनी पंचायत 3,000 total. Unchi only rich panchayats give around 1,000. My 3,000 rent जाता. So the poor panchayats they don't give them anything. 2,000 तुका हुंयचोच रूम मेवना. Minimum धाकटुलो रूम 5,000. आमच्या गांवांनी बारीक गांवांनी. So 2-3 हजारांनी त्या रूमान जायत ना. My request would be to see हुंयचे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल आहा प्लेस करूंक जाता जाल्यार सरकारान पयशे मोडचे आनी तांकां आनी एक 2 सेपरेट रूम हे करचे. One for to store their material, those food what comes, and one to for the students to sit. आमी कितलेच फावटी पयला आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच धाकटुलो रूम तितूनच ते पॅकेटां आनी सगळीं मारलेली आनी तिसरूच सायडीक ती भुरगीं भरलेली आसता. इट्स अ सॉरी सायट टू सी. So I think our government should, the department should spend on this. And very necessary is the proper toilet facilities for the kids. And see that there are a sufficient number of teachers there. Ekuch bai soglech shikoitat. You know, if there are the number of students are more, the number of teachers should increase. Regarding this women and child, Griha Aadhar, we have seen bank seeding म्हणून कितें येयला. ते एकटे महिला कडेन म्हणून 4 अकाउंट आहात. They have been now that is another problem. तांकां सांगलें ते कितें ऑनलायन हें कर पिक्चर क्लिक कर आनी पणजे घेवन तो हे घेवन यो म्हणून.
that paperwork or that printout. This is, I think, unnecessary delay. If that lady has 4 or 5 accounts, I think jail is empaneled with you. Send them. ना जाल्यार तांकां आमचे आतां म्हणटू तालुका वायज tell them to let the ladies come and give it in your MAPSA office instead of them coming to Panjim all the way. Or let your jail come in each house and do the survey, which is even better. Regarding फॉरेस्टाचें हांव फकत एकूच सांगूंक सोदतां, जेन्ना म्हणटू TCP and forest is with the same department, so it is even better. जेन्ना हुंयच्याय जाग्याक तुमी टेक्निकल क्लियरन्स दिता फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितात, तेन्ना त्या जाग्यान कितलींच झाडां असतात. So make it compulsory for the owner of that land to see that equal number, if not more, are replanted by him. Somewhere in his property, or tell them to replant. आमच्या पोर्रा, आमच्या अंजुना कितलीच दोंगर हा. Somewhere let them replant. Where is that? Where is the accountability of the trees what they are cutting? And the best thing is at the time of occupancy, at the time of completion order, your team can again go and see on the side where they have planted that. There is no accountability whatsoever regarding the trees cut in the area, in the place where you are giving the technical clearance and completion certificate. आणि मागीर म्हणटात आमी सगळे जानवरां गांवान येतात म्हणून. गांवान येतलीच इफ यू आर गोइंग टू गो ऑन नॉट चेकिंग दीस. रिगार्डिंग द बोंडला वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, I am sure each one that there are these animals, and I am following the minister on his Instagram. He visits so many wildlife sanctuaries and he puts beautiful pictures, and I know the love what you have for the animals. So ye je animals amcha Bondla Zoo or wildlife sanctuary what they are kept, my only request, they have no voice on their own, to keep them, give them more space. So that, because they were born wild, they were born to be free, and we have caught them from wild and brought them and kept in the zoo, So keep them more space for them to move, and whatever, how they are supposed to eat, or don't give them those amche broiler chicken. They are all injected. Ami muncha khatat, we knowingly we are eating. They are supposed to eat wild chicken, So don't give them anything what is injected, those broilers and all. See what other things you can do to see that they eat wild, and they are, at least that food what they get is, and the space for them to move. Regarding TCP, my only request, and I would really thank you and the Honorable Minister, आमचे ते रुंबा क्लब येतालो, आणि ते आमचे सगळे आसागांवचे लोक तुजे कडेन येयले, आणि तुवें तेंचे ते रुंबा क्लबाचे टेक्निकल क्लियरन्स काडले. ताका लागून तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, ऑनरेबल CMकूय देव बरें करूं म्हणटा, आणि थँक्यू स्पीकर सर. Benji Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker sir, I like this term Matribhumi. Matribhumi, all life on this earth, including yours, Speaker sir, muge jivit, amge soglange jivit, Speaker sir, is nurtured by land, just like our mother, Matribhumi muche amchi mai. This land is from where we comes, Speaker sir. Ye ji zumi na, amge Kristawange intu, Speaker sir, am muntai ki ugdaskor munsha, tu dhud ani tu dhulint portotolo. Means you are dust and you will go back to the dust, Speaker sir. Speaker sir, आज आमकां आमगेल्यो जमन्यो राखपाची गरज आहा. आदल्यांगेली एक म्हणणी आहा की प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक वाड्यांत एक राखणदार, एक गांव पुरुश आहा म्हूण.
आनी आम केन्नाय वाट्यो बी कितेंय एस्टेस केलें जाल्यार गांवांत तो गांव पुरूश तुका काटलो आनी माडार वन चुट्टार दोटो म्हूण म्हणटाले आनी ह्या भिरांतेनूच आम कांय करनासले स्पीकर सर गांवांत. टुडे स्पीकर सर हो सरकार जो आहा स्पीकर सर लव्स टू यूज द वर्ड मातृभुमी, पूण ही मातृभुमी, ही मायभूंय, ही जमीन आज डिस्ट्रॉय करून उडयल्या स्पीकर सर. आनी हे आमचे जितले हे एमेंडमेंट्स येताय हे एमेंडमेंट्स हे मातृभुमी डिस्ट्रॉय करपाचे अशें दिसता स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां हांव डिमांडाचेर 54 TCP डिमांडाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर 2023 हेच हावजांत मिनिस्टरान सामको एक व्हडलो बोवाळ केलो आनी आमकां सांगलें सगळ्यां हिंगा की 6 crores square meter जमीन इज मूव्ड फ्रॉम सेटलमेंट झोन. तो म्हणपाक लागलो की 2000 RP21 इज अ स्कॅम म्हणपाक लागलो, एक व्हडलो स्कॅम. आनी हितूंतली जमीन भायर काडली, 100 कोटी जमीन काडली आनी हे सगळो हिंगा एक टेबल ही टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस स्पीकर सर. हेजेर हें चोवन स्पीकर सर आमी एक रिसर्च केलो. रिसर्च केलो आनी आमगे रिसर्चाचेर आमकां कितें कळोवन हाडलें की not only 6 or 7 crores but 9 crores 75 lakhs 10,000 square meter of the land was not removed but was added to settlement speaker sir. हांव जे figures सांगता ते I will put all what I have on the floor of the house speaker sir. Saying that मंत्रीन बोबाळ केलो तो ओके, बोबाळ केलो टेबल ऑफ द हावसाचेर दवरला रिपोर्ट आनी ते टेबलान सगळें बायफिकेशन आसा. तुजें म्हणटा तें ॲड केलां आनी जें डिलीट केलां आनी जें रिवर्ट केलां तें बी मातशें सांगचें तुवें. स्पीकर सर हांव कंटिन्यू करतां आनी मंत्र्याक मुखार हेजेर आनी हें करतां. जेन्ना आमी चोयलें की हितूं जें ते भाशेन तेणें सांगलोलें की काडलें म्हूण बट हितूं काडूं ना, हितूं कितें काय म्हणल्यार ॲड केलें, सेटलमेंट केलें. इन 2021 RP जो आहलो तितूंत तो सेटलमेंट करून दाखयलो. आज हांव मंत्र्याक एकूच क्लियर करून सांगता. एकूच आय डू नॉट अंडरस्टँडिंग वॉट इज सेइंग अदर दॅन ही विल से आय डिडंट आन्सर हिम करेक्टली. I just want to know from Honorable Member Mr. Venzi, is that he's saying 9 crores has been removed or balanced land has been deleted and what has been added? So just explain. I'm just getting confused. I want to first ask you that you have to explain why did you mislead us in the floor of the house? No. Your 60 koti let me complete. No, mislead about what? You have, why did you say that 7 crores? You said Speaker, that sir. 7 crores. I want clarification on the I will floor. not only give clarification, I'll put the statistics on the floor of the house before I start talking on the demand. So you'll have exact figures. So we want to have you to table that 7 crores which was removed taluka-wise from I'll give you RP21. Give us the breakup I'll from do which that. RP it was removed. I'll give you the Which breakup. reference you have taken, which RP son tu yo काढलो or extract will- with the breakup. कित्याक last time tu जे table केल्ले हांव तुका- ते टेबलाचेर तुगे details कांयच Speaker, नाही. sir. So आम Speaker, full sir. breakup दिये पाटी. Speaker sir, I just want to set this clear because then this goes into a different tangent. Honorable member has made a statement on the floor of the house. Before I start answering on the demands, he will have the statistics on the floor of the. Then you can go through it. Okay, thank you, Speaker sir. So next is Speaker sir. Now when I will come up to what is happening with the present situation, Speaker sir. हांव जे आत उलयतां LAQ 018B 18th of Julyचे LAQचे आन्सराचेर स्पीकर सर आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां तेजेर तुवें चोयल जाल्यार स्पीकर सर एप्रील 2023 टील डेट 25,71,000 square meters of land has been converted Speaker, under sir. section 17.2 Speaker, and section sir. 39A. Speaker, Speaker, sir. Speaker sir, म्हाका Honorable- उलोवन द्या, म्हाका complete करून दिया, म्हाका सगळे Honorable- answer मागीर दिया. Honorable member. Honorable member, I just want, why I'm correcting him is because I've got the statistics. I don't come unprepared to the floor. What happened prior to my becoming town planning minister also, statistics I'll give you. And how much, where that figure of 1 crore and 23 lakhs came before I became a minister, that also I will give him. How it came, that also I will give him. But the figure that he's got is wrong. He needs to correct himself. Another, Speaker sir, 1 crore 44 lakhs 77,683 square meters, Speaker sir, was sought to be converted in the taluka of Perne itself under the Perne zoning plan using section 19D, Speaker sir. Speaker sir, under section 17.2, 21 lakhs 29,000 square meters are sought to be converted in just 15 months, Speaker sir. Under section 39A,
4,42,000 square meter of land have been converted in just 1 month from Speaker, sir. 27 June Speaker, sir. 2024 Speaker, sir. till date. Speaker sir, Speaker You know, sir, Speaker, sir. parat No, adai naka, one Speaker sec. sir, I need to No. complete and then No, he no, can. can't Honourable complete. member. But Speaker, sir. my only request to Honourable Speaker is that whatever members give on the floor of the House, they should have the correct statistic. Nothing has been converted under 39A. When it is finally notified, it has to be it stands converted. So when words are being used, because media is also there, media also reports all these things, the figures should be correct and factually it should be correct so that I am able to reply to it. I am saying that the two figures that Honourable Member has said is wrong, and I am only requesting Honourable Members to put corrected figures. I have the Minister for Town Planning, I have the figures with me, and I am going to give figures right from 1986, every Town Planning Minister what he has done, and I am going to put it on the floor of the House. I have nothing to hide. Whatever has to be done, but only I am requesting Honourable Honourable Member Mr. Benzi, he's put the correct figures in front of the House and the media and everybody, so that everybody knows what are the figures. So when I am replying, I am going to go it, and I am going to give it to him actually prior to me starting the speaking, so he has the clarity of the picture. Speaker sir, परत एक part सांगता. LAQ 018 BR 18 July 2024. I would like to table on the floor of the House all the figures what I have sent. Kindly please table it on the floor of the House. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर जे एक कायदे कोताय आमी आता हांवें जें आतां सांगिलां हें इतलें कन्वर्जन जालां इन द लास्ट 15 मंथ्स. स्पीकर सर, हेजो जो इम्पॅक्ट आसा स्पीकर सर, हेजो जो इम्पॅक्ट आमी केन्ना चिंतिलां. When you analyze the land converted to be converted, proposed land, especially agricultural land, it is essential, Speaker sir, कि orchard, agriculture or natural cover lands जी हैं, to change the zone, it will put us in a vacant-like situation, Speaker sir. हें जोरी तोरी आम कोरीत रावले जाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर. जेन्ना आमी एक शेत पुरयताय स्पीकर सर आनी त्या शेतांत जोरी तोरी आमी सेटलमेंट कोताय आनी कितें बांद पासोताय स्पीकर सर, वॉट हॅपन्स कितें जाता की लेस लँड फॉर वॉटर एब्झॉर्प्शन. आतां हुंचे शेतां जमीन जी आहा ती समज रोयनाय पूण तितून उदो एब्झॉर्ब जाता, सो तितली जमीन उण जातली फॉर एब्झॉर्प्शन, which means increase water flow. उदो तेसोन व्हांवन दुसऱ्या जाग्यार वयतलें, गांवान वयतलें आनी गांव बुडटलें. So all this is going to have a cumulative effect and we are going to create a Kerala-like situation. Flood risk वाडटले स्पीकर सर, landslides जातले, loss of biodiversity जातली, water table depletion जातलें स्पीकर सर, आनी heat island effect जातलें स्पीकर सर. heat island effect म्हळ्यार कितें? Replacing the green cover which structures increases the temperature, Speaker sir. हें आमकां गोंयांत जावपा नाका स्पीकर सर. डिस्प्लेसमेंट जातलें स्पीकर सर आनी हेजेर म्हाका स्वता कोणा फायदो स्पीकर सर? Who is going to benefit? Are these rules made to protect Goa's land? Are you doing corrections or are you inviting investors, Speaker sir? Speaker sir, जेन्ना आमी हे amendment हाडले ते correction करपा म्हूण हाडले स्पीकर सर. सो ह्यो ज्यो जमीन ह्यो आज स्पीकर सर 88,000 जमीन 88,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ जमीन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्वर्ट जाली स्पीकर सर, और प्रपोज केल्ली आहा स्पीकर सर अंडर दिस सेक्शन स्पीकर सर. सो 88,000 जमीन हितून शेतां आहा, पॅडी फिल्ड्स, ऑर्चर्ड लँड आहा. हे स्पीकर सर आय चॅलेंज द चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर, बिकॉज फायनली ही इज रिस्पॉन्सिबल. येवचें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी येचें मुजबारार हे सगळे सर्वे नंबरांचे येचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करुया स्पीकर सर. स्टेक होल्डर्सां आपया, पंचायती आपया, सगळे मिनिस्टरांकूय आपया आनी लेट्स डू अ जॉयंट इन्स्पेक्शन ऑन दीस 88,000 जमीन स्पीकर सर. 30,000 जमीन स्पीकर सर, 30,000 ऑफ लँड इन कावेलोसीम इज बीन गिवन टू मातियान हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स स्पीकर सर. कोणा सांगिल्लें? सरपंचा खबर आहा, ग्रामसभा खबर आहा स्पीकर सर. हे कोण कोता प्लॅनिंग स्पीकर सर? सो इज दीस करेक्शन? इज दीस करेक्शन स्पीकर सर? हें हांव जाण जावपा जाय. करेक्शन कोत जाल्यार सारकें जावपा जाय स्पीकर सर. ही करेक्शनां 30,000 जमीन केळशांची जाल्या ती करेक्शन स्पीकर सर. म्हाका सदां दीज आन्सर्स आय वूड वॉन्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, आम म्हणटाय की आम कोताय कायदो स्पीकर सर, पूण हांव म्हणटा हो कायदो कोणाच्या फायद्याक स्पीकर सर? हो फायदो कोणा हो कायदो कोण स्पीकर सर? आज आम चिंतपा जाय कायद्यान कोतले स्पीकर सर. सगळें कायद्यान बसतले पूण दोंगोड कोसरतलो आनी त्रास आमकां जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमगेले स्पीकरान एक बरी गोश्ट केल्या. ही हॅज डन दीस श्रमदाम म्हूण आमकांय सांगिलां सगल्यांकू स्पीकर सर. हाजी बरी गोश्ट. हाल आमकां श्रमदाम दिवपा पडत स्पीकर सर दुसरे स्टेटींनी. सो असली परिस्थिती आमकां येवपा नाका स्पीकर सर. स्पीकर सर, I would like to specifically ask something from the Honorable Minister. Speaker sir, I would request the Honorable Minister, जायत पाट मुट्टो म्हाका, तूं कितेंय जाय जाल्यार स्पेसिफीक माग, हांव मागोता स्पीकर सर. I demand that the 700 pools जे भुटानी प्रोजेक्ट आहा,
This land was identified as private forest by Thomas Committee, Speaker sir. And now, eka tum permission dila. I demand that this project is cancelled. Let this land go back to private forest, Speaker sir. I would like to place this on the floor of the House. This is my first demand, Speaker sir. Speaker sir, I demand Abhihandan Lodha, all the projects, Speaker sir. Delhi rulers of India, new conqueror of Goa, Speaker sir. Number one, thank you advertisement kadpa laya, Speaker sir. I demand to take back this project against sogle cancel course, Speaker sir. I demand this, Speaker sir. Dono demand केले तो करे, Speaker sir. Please put this on the floor. तिसरे, Speaker sir. रेस मागोसाक DLF गेलो प्रोजेक्ट येता, Speaker sir. हांव जेन्ना असेंब्ली येता म्हाका ती आटीन दिसती पडटा, Speaker sir. सारको दोंगर स्टेप बाय स्टेप कातलो, Speaker sir. I demand this project to be cancelled, Speaker sir. तो दोंगर सांबाळ्या 3 डिमांड हांवें घायल्या, Speaker sir. और रेस मागोसा जो हिल दोंगराचेर जो हो प्रोजेक्ट घायला, Speaker sir, हो प्रोजेक्ट टू कॅन्सील कर, Speaker sir. मुगे 3 डिमांड, Speaker sir. Speaker sir, now I am coming to increase FAR, Speaker sir. Speaker sir, आम ल्हान आसतनासून जायते झगडले रिजनल प्लॅन आसतना. कित्याक आमकां 60 to 80 FAR गांवां जाय म्हूण गांव दिसपाक, Speaker sir. पूण आज 80 to 100 FAR वाडोयल, Speaker sir. ADR FAR वाडयता आसतना, Speaker sir, गांवच लोकांक विचारलें तुम कित करूं जाय तें. तुम केन्ना चिंतिलां की आमगेलो माड जो आहा सगळ्यान टॉलस्ट म्हणटाय तो गांवान माड. पूण आज आमी 80 to 100 कोण बिल्डींग माडाकोच्या वयर पावल, Speaker sir. आतां फ्लॅटां सावन माड पाडपा, Speaker sir. पाडकारूय मेळनाय. सो असल्यो गजाल जाल, Speaker sir. Speaker sir, ल्हान भुरगीं रेनबो चयतालीं, Speaker sir. बिल्डिंगां आतां जोरी जोरी बिल्डींग येयली तो रेनबोय दिसती पडपाना, Speaker sir. हे सगळे सिंग इज किंग म्हूण येतले आनी तेंगेली बानियाना आनी रोप सुकोवपाक तो दिसती पडटलो, Speaker sir. सो रेनबो बी कांय दिसती पडपाना, Speaker sir. Speaker sir, हेजें कन्सिडर करचें, Speaker sir. हें कित कोन्न केलें तें, Speaker sir. फावंडेशन ऑफ द बिल्डींग, Speaker sir. Speaker sir, जेन्ना हें FAR आमी आतां सांगलां वाडोवपाक दिलां, तेजें फावंडेशन कोण चिंतिलां, Speaker sir. सॉयल टेस्ट केलां, तें फावंडेशन चॅक केलां, हेजेर नियाळ करची, Speaker sir. Speaker sir, now I will come to conversion or zone change. Speaker sir, paddy field जे आहा, paddy field to settlement हें जितले जाणांनी घातलां, Speaker sir. Speaker sir, who is responsible for this, Speaker sir? गोंयच लोकांक तूं विचारलां, स्टेक होल्डर्सा कडेन, ग्राम सभा कडेन, पंचायती कडेन तूं विचारलां, कोणा कडेन विचारलां, Speaker sir. आनी कित्या ताकेत, Speaker sir? Speaker sir, आज हांव एक लेजिस्लेटर, Speaker sir. मुकोडे कोरमणे गांवान शेतां आहाय, Speaker sir. हांवें ताकेत कित्याक करूंक जाय? जोरी तोरी कायद आहा आनी कायद सारको आहा जाल्यार हांवें रेस कित्याक करपा जाय? हें कन्वर्ट करपा, Speaker sir. आज तुम चोयल जाल्यार, Speaker sir, आमगेले मदें जायत जावन लेजिस्लेटरांनी गायलो आहा, Speaker sir, कन्वर्ट करपाक. कोणागे कंपनी गायलो आहा, Speaker sir. आज आमगे बाणाले कोणचे की टोणक्या म्हणून कितें कंपनी आहा, Speaker sir. तेणें गायलो आहा, Speaker sir. आनी कोण तो, Speaker sir? इन द फ्लोर ऑफ द हावस we have a minister who is putting this, Speaker sir, for this conversion. कित्याक ताकेत, Speaker sir, ही म्हाका दिसता आमी पयलीं सेट एन एग्जाम्पल करपा जाय, Speaker sir. आनी आम एज MLAs आनी एज मिनिस्टर्स हियर वी शूड नॉट रश towards taking this opportunity, Speaker sir. I think here we are going to set an example, Speaker sir. Speaker sir, आज आम मुठाय मुगे कलिगूय मुटालो की फातोर्डा बुडोलां, उदो येयलां, मडगांवाय बुडोलां, बाणाले बुडोलां. Speaker sir, कित्याक बुडोलां? कोण मुटलो की आज मातानी सालदाना बिल्डिंग लो लायंग आहा थिंग फिलिंग कोण बांदिलां? कोण मुटलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लो लायंग आहा थिंग ते फिलिंग कोण बांदिलां? कोण चिंतलोलें की हें जातो म्हूण, Speaker sir? ते चिंतलो जाल्यार आज हें उदो येयना आसलो, Speaker sir. सो तेच भाशेन आयज दिसाक लो लायंग जें आहा तें आमी आज पुरोवपा शिरी पडना. जेन्ना मातानी सालदानाचें उलयतलो, Speaker sir, म्हाका म्हटलें इट इज इन पब्लीक इंट्रस्ट. बरें आहा. सो आज हें जें शेत पुरोयताय इंडिविज्युअल प्रोजेक्ट घालपाक, इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट, Speaker sir? मातानी सालदानाचें उलयलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पब्लीक इंट्रस्टा लागून शेत पुरयलां, लो लायंग पुरयलां. वॉट अबाउट दीज लँड, Speaker? इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट? नो, Speaker sir. Speaker sir, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक परमिशन घेताय आमी जेन्ना शेतां लागून जे जमीन रोयनाय तेजेर कितें कोताय जाल्यार तेंगे ते डिपार्टमेंटाक आमी परमिशन घेताय, घेवपा जाय, Speaker sir. Speaker sir, एक स्पेसिफीक डिमांड मुगे, Speaker sir. I demand that we prepare RP 2031 or RP 2041 or RP 2051. जायती RP पूण RP प्रेजेंट करूया, Speaker sir. सगळ्याक आज सगळे पंचायती वचोन स्टेक होल्डराक वचोन RP प्रिपेअर करपाचो प्लॅन कोमेस कर. दिस इज वॉट आय वूड लायक टू डिमांड फ्रॉम माय डिमांड, Speaker sir. I would like to demand that to withdraw all the amendments 17.2, 39A, 19D हे सगळे अमेंडमेंट विड्रॉ कर म्हणून हो मुगे डिमांड हांव मागता, Speaker sir. Speaker sir, आज जोरी तोरी आमकां गोंयकारांक जमीन जाय, लँड एंड हावजींग हेजी प्रेस आमकां जर तर दिवयतलो जाल्यार
आरपींतल्यान प्लॅनिंग करपा जाय स्पिकर सर. स्पेसिफिकली केस टू केस जरी जरी हांव अशें करून पास केलें जाल्यार गोंयच प्रेस देंवपाना, लँड प्रेस देंवपाना, सामान्य गोंयकाराक हें मेळपाना स्पिकर सर. स्पिकर सर, आय वील क्विकली फिनीश. आय एम गोईंग टू डिमांड नंबर 58 and 68. 58 स्पेसिफिकली हांव तिनी वस्त मागतलो. मुगे 638 एप्लिकेशन लाडली लक्ष्मी पेंडींग आहाय, मुगे गृह आधारा पेंडींग आहाय. मातशें मुगे क्लियर करून दिच्यो ह्या फायनान्शियल बजेटाक, कित्याक ऑलरेडी 2 बजेट जालीं हांव मागोता हां. मागीर अंगणवाडी आहाय, मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी आहाय. मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रुवायज करपाक, अपग्रेड करपाक थोडो फंड दिवचो आनी इम्प्रुवायज करचो स्पिकर सर. वेन इट कम्स टू फॉरेस्ट स्पिकर सर, afforestation should be our mission. आणि कांयच ना. पॉयंट ब्लँक वन लायन, afforestation should be our mission. टायगर रिजर्वेशन करपाक हांव जायते हांवें प्रयत्न केलो, हांवें बरोवन गायलो. आय वूड ऑलवेज गो फॉर इट. ट्राय टू चेंज युअर मायंड. लेट्स नोटिफाय फॉरेस्ट एरियाज ऑफ Madhay Wildlife Sanctuary as the Madhay Tiger Reserve by excluding human settlements, agriculture and horticulture fields, Speaker sir. Saying this, I would conclude. Thank you, Speaker sir. गणेश गांवकर. स्पीकर सर, आज जे सभागृहा मुखार डिमांड आसा, डिमांड नंबर 54, 55, 58 and 68, ह्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी जे कट मोशन आहा त्या कट मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, हे सगळ्या डिमांडाचेर हांव उलोवचो ना, पूण प्रमुख डिमांड जो फॉरेस्टाचो आसा तेजेर एक थोडें हांव उलयतलो. एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदता हांव. फॉरेस्ट म्हणटा वर्सांकूच भितर आमचें जें पळय कितें आसा गांवांनी, एक सांगूं शकता तुमकां हांव. फूड, ऑक्सिजन, रेन, इको प्रोग्रेस, सॉयल कन्जर्वेशन आनी टिंबर हेजेच फॉरेस्ट जाता. आनी ह्या फॉरेस्टाचें रक्षण जर करता जाल्यार आमच्या गांवाचे लोक जे आसा तेणी पुरेपूर फॉरेस्टाचें रक्षण केल्लें आसा. हांव फाटले एक सर्वे पळयतालो, त्या सर्वे भितर गोंयचें जें ग्रीन कवर आसा तें फाटल्या 15-20 वर्सांक सादारण 10 किलोमिटर वाडलेलें आसा, इन्क्रीज जाल्लें आसा. त्या खातीर हेजे वयल्यान लोकांचें जे आमचे गांवगिरे वाठारांतले लोक आसा त्या लोकांनी फॉरेस्टाचें कशें रक्षण केलें तें कळटा. हांव माननीय मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी एज वेल एज आमचे माननीय मुख्यमंत्री हेंचे हांव आभारी आसा. कित्याक लागून तर सांगता, आमच्या मतदारसंघाक वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, नॅशनल पार्कूय आसा. आनी थंय एंट्री रेगुलेट करपाक जावं एक्टिविटी रेगुलेट करपाक गेल्ल्या वर्साच्यान GFDCक गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक नोडल एजन्सी म्हणून अपॉयंट केल्या. आनी वेवस्थीत ही एजन्सी ते वटेन काम करता, त्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. एक विशय हांव मुद्दाम करून हांगा मांडटलो स्पीकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान, आनी माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतलो की डेली वेजीस लेबर जे फॉरेस्टान आसा ते डेली वेजीस लेबर जे फॉरेस्टान पळय आसा न्ही ते एक लेबर सादारण 15 वर्सां, 16, 17 वर्सां सुद्दां आसा. पूण ते कशें आसा की तांकां टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणून सुद्दां तांकां टेम्पररी स्टेटस सुद्दां मेळना अजून. त्या लोकांक जर समज टेम्पररी स्टेटस जर मेळ जायत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां तेंची वेजीस वाडटल्यो. ते जे एक आन्सर आमचे जे पळय आमचे माननीय मेंबर दिगंबर कामतीन एक क्वेश्चन घातलेलो, तेजेर आमी आन्सर दिले. ते आन्सराक पळयताले की जे लोक नवीन आसा तांकां 405 रुपया डेली वेजीस पेमेंट आसा. काही लोक जे आसा ते 6-7 वर्सां जाल्ले आसा, तांकांय मी 405, 433 ह्या पद्दतीन तांकां डेली वेजीस मेळटा. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्यांक की ह्या लोकांचो विशय जो पळय आसा न्ही तो सॉल्व करपा जाय. हेजे पयलीं मी म्हाका खबर आसा की 5 वर्सां जी पळय कोणाक कंप्लीट जाल्लें आसा
त्या लोकांक टेम्पररी स्टेटस लेबर दिता. शक्यतो हे जे पळय लोक आसा ते 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जास्त करून आसा. 4 तालुक्याक आमी आमच्या 70 तालुका, धारबांदोडा तालुका, काणकोण तालुका आनी सांगे तालुका. मे बी म्हाका दिसता थोडो पार्ट जो येता तो केपें तालुक्याचो येता. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की ह्या लोकांचो जो पळय विशय आसा ह्या लोकांचो विशय जाता तितले बेगीन सॉल्व करचो आनी त्या लोकांक रिलीफ दिवची. हांव परत एकदां ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Alice Lawrence. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands today listed in today's order. Speaker sir, poilo uloitana maka I would want to begin with the main demand of today, which is municipal administration. Speaker sir, municipal administration and Bab Vijay Sardesaian खूप point raise केल्ले हा. Panjim, which was actually very smart, is being made extra smart. आणि एक्स्ट्रा स्मार्ट करतना थिंगा म्हाका दिसता 500 crores वयरूच पयशे मोडल्या. मोर देन 500 crores. आनी म्हाका अशें दिसतालें तेन्ना म्हाका उगडास येता तेन्ना जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम स्टार्ट जावच्या पयलीं जेन्ना पास जालें आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेणें हो कॉन्सेप्ट हाडलो आनी सांगलें की आय वॉन्ट टू मेक माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड माय सिटी स्मार्ट फर्स्ट, which was already smart. Speaker sir, तेन्ना आमी एक तेका प्रश्न केलो की आमचो ऑनरेबल स्पिकराचो आतां डेप्युटी स्पीकर तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी यूज करता. आनी थोडे जाण म्हणटले कशें यूज करता. दॅट इज आवर मेन एरिया फॉर शॉपिंग, फॉर वेजिटेबल शॉपिंग, फिश शॉपिंग, ऑल द मीट्स. All the schools lie in Honorable Deputy Speaker's constituency. आणि आख्खे बार्देजाचे लोक त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एवरीडे वयता, रायट फ्रॉम मॉर्निंग 6:30. स्पीकर सर हें करतलो म्हाका एक्नॉलेज करतलो की येस, फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड्स ऑल द पेरंट्स आर कमिंग टू ड्रॉप द किड्स. आय वूड हॅव बीन व्हेरी हॅपी इवन इन फ्युचर जी सुडाच्या अंडर ऑनरेबल मिनिस्टर जो तर थिंगासोर स्पेशल फंड एलोकेशन आमच्या डेप्युटी स्पीकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पेशल फंड एलोकेशन दिवन ती स्मार्ट करीत जाल्या. डेप्युटी स्पीकर भरपूर लेटरां बरयत आसता, जी सुडाक बरयता, डिपार्टमेंटाक, वेरियस डिपार्टमेंटाक बरयला. तेणें म्हापसा तो एक जो एरिया वीच वॉज एक्वायर्ड फॉर मल्टी लेवल पार्किंग एंड मॉडर्न बस स्टँड, तेणें थिंगा इंटरलॉकिंग पेवर्स घातले, तेणें टॉयलेट ब्लॉक बांदलो, तेणें एंट्री एक्झीट पॉयंट केलो, म्हणजे ते मातसो स्मार्ट केलो. आतां हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाच्या अंडर तुमी जी सुडाचो फंड थिंगासोर हाडा, सेंटराचो फंड हाडा आनी ही एरिया स्मार्ट करा. थिंगासोर टॉयलेट ब्लॉक तुजे जे म्हापसा म्युनिसिपल एरियाचे आहा ते सगळे डिलेपिडेटेड कंडिशनान जाल्ले. हांव म्हापसाचें उलयतां, अशें मडगांवूय जाल्या, अशें पोंडाय जाल्या, सगळे म्हणजे हे सगळे टॉयलेट तुमी स्मार्ट करा. कित्याक दीस टॉयलेट्स आर बींग यूज बाय पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स हू आर कमींग. म्हणजे थिंगा बस स्टँडाचेर देंवले ते वेगवेगळे टॉयलेटांनी वचपाक सोदता, म्हणजे एरियांनी टॉयलेट सोदता आनी ते आयज टॉयलेट बॅड कंडिशनान आहा. स्पीकर सर, हांव म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना गार्बेज डिस्पोजलाचेर उलोवंक सोदता. Garbage disposal is no longer smart in any of your municipal areas. तुम्ही जो तर पोंडा वचोन पळयत, तुम्ही मडगांव वचोन पळयत जाल्यार वयता थिंगा तुका ढीग दिसता, गार्बेजीचे ढीग पडलेले आहा. बट
so much of money is being spent to collect the municipal waste from the people's local houses, as well as restaurants, as well as resorts, as well as hotels. जी हॉटेलां आहा थिंगासरलें कलेक्शन जाता. म्हाका दिसता खंय तरी कलेक्शन मेकॅनिझम हें सारकें ना हे म्युनिसिपल एरियान, आनी त्या खातीर वयता थिंगा वी सी हिप्स ऑफ गार्बेज lying in the municipal area. All, everywhere, wherever, whichever name you take, you will see hips of garbage. आता हेचेर मिनिस्टर आयज आमकां आन्सर कितें तरी दितलो, whether he has got any plan, what is the plan of action you have in mind, or whether you have a budgetary allocation for this special funding जे आहा पळय ते तुमी दितले काय म्युनिसिपल प्रत्येक म्युनिसिपॅलिटी आपले पयशे मोडटा, आनी मोडटा जाल्यार तेंचें काम कित्याक जायना, whether you will hold them accountable, whether the minister will hold municipal staff accountable that they are not doing their work properly. Speaker sir, आनीक हांव नदरेक हाडूंक सोदता मिनिस्टराच्या की जे म्युनिसिपल एरिया आहा, जे मेन आतां जर तूं आमचो म्हापसा आहा, ते कंजेस्टेड जाल्ले आहा, सारके कंजेस्टेड जाल्ले आहा. थिंगासर प्लॅनिंग करपाची गरज आहा, प्रॉपर प्लॅनिंग. आदीं म्हाका दिसता पोर्तुगेज काळाचे पयलींसून आनी पोर्तुगेज काळान ते प्लॅनिंग बरें केल्लें. म्हापसा वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्लॅन्ड सिटीज. टुडे हांवें सांगलां पळय हें 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी, 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक थिंगा वचोन सारके ते मॅस करून आमी उडयल्ले आहा. म्हणजे भायले लोक येता आनी मॅस कोत्ता थिंगा. ते खातीर कितें तरी प्लॅन कोत्तले तुमी, दॅट भायले भायर गाडयो वचपाक, बशी भितर घेवप ना, ट्रकाचे आवाज मेंटेन करप, पार्किंग लॉट्स मल्टी लेवल घालपाक. म्हाका दिसता हे सगळे फंडींग जे आहा हे सेंटराचे येवपाची गरज आहा. म्हणजे अंडर स्मार्ट सिटी आसूं, म्हणजे सेकेंड स्मार्ट सिटी जर तर जातले जाल्यार आमच्या डेप्युटी स्पिकराची स्मार्ट सिटी जावपाची गरज आहा. तितून हे सगळे प्लॅन्ड वर्क एज फार एज डिकंजेस्टींग दीस एरिया. सेकंडली म्हाजो आनीक रिक्वेस्ट आहा, चीफ मिनिस्टरूय हिंगा आहा आनी हिंगासो आमचो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचो मिनिस्टरूय आहा. तुमी प्लॅन करा की हे सगळीं स्कुलां जी आहा, जी स्कुलां भितर मेन सिटीन आहात ती भायर हाडा. आनी त्या खातीर आदीं तुमी टावन प्लॅनिंग स्कीम म्हणून अनावन्स केल्ली. म्हाका उगडास आहा, हांव तेजो PDAचो चॅरमॅन आसलो तेन्ना टावन प्लॅनिंग स्कीम केल्ली, आनी त्या स्किमीच्या अंडर आदलो आमचो आमदार आनी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा, तो ही वॉज हेडींग दीस स्कीम टू ब्रिंग दीस स्कूल्स अंडर दीस टावन प्लॅनिंग स्कीम एंड बियॉन्ड म्हापसा मेन सिटी. म्हणजे म्हापसा सिटीनसून भायर हाडप ती, आनी ती हिंकां सगल्यांक जागे एलोकेट करप. खुजिरा टायप, म्हणजे खुजिरा स्कूल्स जे आमी दुसरे कडसून थिंगा हाडल्या, तशीं स्कुलां सरकार बांदून तांकां दिवप, आनी ती थिंगासर एक कॉमन ग्रावंड, एक पार्क आनी तांकां प्ले ग्रावंड करून दिवपाचें अशें आमचें प्लॅनिंग आसलें. तें तुमी फुडें व्हरतले काय ना तें आमकां स्पिकर सर आयज सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आनीक उलयतना म्हाका सांगूशें दिसता की जे इतलीं वर्सां सगळे मार्केट्स, वेदर इट इज फीश मार्केट आसूं, होलसेल मार्केट आसूं, वेजिटेबल मार्केट आसूं, इतलीं वर्सां पयलीं ते बांदलेले, तितून मोदेकात रिपेर जाल्या, थोडे रिपेर जावंक ना, पूण तेजे मेंटेनन्स म्हणटा ते जायना. आनी हो मेंटेनन्स म्हणटा पळय ते थोडे म्युनिसिपॅलिटी म्हणटा आमचे कडेन फंड आसा, थोडे म्हणटा आमचे कडेन फंड ना. फंड आहा जाल्यार ते सब स्टँडर्ड काम करता. म्हणजे खंय तरी जे आमच्यो वेल प्लॅन्ड सिटीज आसल्यो एक टायमार, त्यो डिलॅपिडेटेड जायत गेल्ल्यो आहा. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान इंटरवीन जावपाची गरज आहा, मिनिस्टरान तेजी मिटींग घेवपाची गरज आहा. हे जे सगळे मार्केट्स आहा, वेजिटेबल, फीश मार्केट, हे सगळे अपग्रेड करपाचे. मटन स्टॉल्स आसूं, हे सगळीं चिकन स्टॉल्स, हॉकर्स ओवर देर, हे सगळे जाग्यार घालपाची गरज आहा. स्पिकर सर, वुमन एंड चायल्डाचेर उलयता हांव. वुमन एंड चायल्डाचेर उलयतना खाली एकूच म्हाका सजेशन दिवंक जाय ऑनरेबल मिनिस्टराक, की तुमी ही जी आंगणवाडीची स्कीम आहा, आनी स्पेशली पंचायतीचेर तुमी सोपयल्या, म्हणजे कोण तरी थिंगासरलो मनीस एक आपलो एक रूम दिता आनी ती आंगणवाडी चलता. हांवें ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केला, कितलेशेच आमची प्रायमरी, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडलेली आहा,
आणि ते पेपर वर्कूच जायना अजून पासून हँडिंग ओव्हर दो स्कूल्स टू अंगणवाडी. तुम्ही अंगणवाडीक त्यो हँड ओव्हर करा अशें म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सीएमाक. मिनिस्टरानूय ते इमिडिएटली लेटर करचें. आनी खंय खंय अशें अंगणवाडीन बॅड कंडिशन आहा, तांकां थोड्या खातीर फॅन ना, सारक्यो लायटी ना, टॉयलेट फॅसिलिटी ना, ह्यो अपग्रेड करपाची गरज. आनी तेंचे जे मंथली अलावन्स कितें दिता तांकां, मंथली रेंट अलावन्स वॉट एवर इट इज, आनी इवन द टिचर्स हू आर टिचींग ओवर दे, इवन दॅट सब स्टाफ म्हणजे MTS वर्कर जो आहा ताका खूब कमी पगार आहा, ताका पगार वाडोवपाची गरज आहा. स्पीकर Honorable member, the house is extended by 5 minutes. 5 मिनिट्सान सोंपचें ना, टावन प्लॅनिंग आहा, मागीर कर. Kur. स्पीकर सर. The house is adjourned till 4:30. या, थँक्यू स्पीकर.